जेजून आयज कितें आपले आवय आनी भाव भयणी पासत सांगलें तें आमी आयकलां. ती ताका मेळोंक आयिल्ली, ती थंयसर भायर आसलेली आनी तो अशें म्हणटा, देवाचें उतर आयकतात आनी तें पाळटात तीच म्हजी आवय आनी भाव भयण. सायबीण मायन जेन्ना आज बडवो देवाचें उतर घेवन आयिल्लो तेन्ना तिणेन कसलो जबाब दिलो, हांव चाकर, जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. हो मनोभव आमी मनांत धरूंक जाय. आमी आतां देवाचें उतर हिंचर आयकता पवित्र पुस्तकांतल्यान. तें आयकलें म्हणटोच आमचो मनोभव असो आसूंक जाय की आमी खालतेकायेन तें आयकोंक जाय आनी तें समजलें म्हणटोच आमी न्हय, देव आमचे सवें ताचें उतर पाळटलो, आचरणांत हाडटलो, तें करून घेतलो आनी आमी ताका सहकार करूंक जाय. देवाची येवजण आसा की आमी सगळ्यांनी ताचो मोग अणभवच्याक. आतां आमी कोण? आमी सगळीं जाणां जेजूची कुडीची सांदे, आमी सगळीं जाणां ताचे सांदे. तर आमी ताचे सांदे म्हणटोच जशे भाशेन जेजून बापाचें उतर आयकोन बापाचें सगळें ताणें पळोवन ते भाशेन ताणें पाळलें, तेच भाशेन तो आमचें सगळें पाळटा. कित्याक आमी बावतिस्मा वरवीं ताका एकवटून आसा आनी ताका एकवटून आसा म्हणटच तो आमकां ताचो पवित्र आत्मो दिता. हें सगळें समजोन घेवच्याक कशे भाशेन तो आमचें सगळें वावरूंक सोदता पळय तें. आनी आमचें जीं कामां आसात ती आमी जेजू सगळीं करूंक जाय. ताका आमी पयलो वयलो स्थान दिवन, कित्याक तो आमच्या काळजांनी जियेता आनी आमी ताचें सवें आसा. तो आमचें सवें हें सगळें कोत्ता, घडोवन हाडटा आनी हे परी जशे भाशेन ताणेन तो संवसारांत आसतना बापाक महिमा हाडली, ते भाशेन आतां तोच पुनर्जीवन जेजू आमचें सवें सगळें बरोबर बापाचें जें काम आसा तें फुडें व्हरता. आमी पळयता कशे भाशेन पाद्री पियोन आपलें जिवीत जेजूच्या एकवटान सारलें. ल्हान आसतनाच तो जेजूच्या एकवटान आपलें जिवीत सारतालो आनी ताका तें आपोवणें आयल्या उपरांत, रोखडोच तो पाद्री जाल्या उपरांत इतलो ताचो मोग जेजू सवें आसलेलो की जशे भाशेन तेरेजा आविलाची म्हणटा ते भाशेन ताचें सवें घडोवन आयलें. ती कितें म्हणटा, जीं कोण जेजूचो मोग अणभवतात आनी जेजू तांचो मोग कोत्ता, तो तांकां आपल्या कश्टांत वांटो दिता. आनी पाद्री पियोक पाद्री जाल्या उपरांत रोखडेच ताका ताचे 5 गाये ताचे कुडींत म्हणून हितून घडोवन आयले. पूण थोडीं वर्सां जालीं, 8 तरी वर्सां, आनी ते दिसोन आसलेले. पूण 1918 वर्सा ते दिसूंक लागले. 50 वर्सां ताणें ते गाये आपले कुडींत अणभवले आनी इतली तातूंत दूख आसलेली ती सगळी ताणें सोंसली. तो मागण्याचो मनीस आसलेलो आनी हाका लागून हें सगळें सोंसता भोगता ते कोणा पासत तें वापरूंक लागलो, तो वारूंक लागलो, ओपून दिवंक लागलो. जेजूच्या कश्टांनी सगळो लोक ताचेशी येतालो, तांचे पासत तो हे भाशेन आपलें जिवीत मोगान सादतालो. जेजूचो मोग तांकां दितालो आनी खुर्साचे वरवीं ताका हें सगळें देवाचो मोगाचें कळोन आयलें आनी ताणें सगल्यांक हो देवाचो मोग दाखयलो. ताच्या उतरांनी आनी कन्यांनी देवान ताका खूब देणी दिली. तो मागणें कोत्ता आसतना जमणी वेलो उबारून वयर आसतालो. त्या भायर
जेन्ना तो एका जाग्याचेर आसतालो दुसऱ्या जाग्याचेर तो त्याच वेळार आसतालो आनी हे भाशेन दोनूय कडेन तो आपलो वावर फुडें व्हरतालो कित्याक जेजू ताचे सवय ही ताका देणी दिवन आपलो वावर फुडें व्हरतालो. मोगाचो वावर लोकांक आयकोन लोकांची पातकां तो पळोवंक लागतालो कितें चलता पळय तें आनी तांकां तो बरो सल्लो दितालो, बरो एडवायस दितालो आनी तांकां तातूंतली भायर काडून तो वावुरतालो. हे भाशेन ताचें जिवीत जालें. आतां 50व्या वर्सा जेन्ना 1968 वर्सा तो मरपाचो आसलेलो त्या दिसा तो एक मीस भेटयता आनी हे मीस सगल्याक ते म्हणून हितून दाखयतात. त्या 50व्या वर्सा ते मीस भेटयल्या उपरांत तो मोत्ता आनी हाका लागून इतलें ताणें देवा पासत केलें, देवाची येवजणे प्रमाणे तो जियेलो की देवान ताका एक सांत केलेलो आसा आनी तो ताची कूड भाग्यवन फ्रांसिसा भाशेन तशीच आसा. ती पिड्यार जावंक ना, कुसोंक ना. तर आमी जाणो की देव हे भाशेन आमचे बरोबर वावुरता आनी आमी देवा बरोबर वावुरता जेन्ना आमी ताचें उतर आयकता आनी तें ताका आमी सहकार दिता तें आमचें सगळें पाडून घेवच्याक. तर ही कृपा आमकां आयच्या मिसान मेळटा. तर आमी थोडो वेळ ओगेपणांत रावया, आमचे हात जोडया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येवन आमकां सगळें भितरल्यान कळीत कोत्ता आनी जें सारकें ना तेंय दुरुस्त कोत्ता. पूण आमी आमची चिंतना, भावना, चाल जें कितें आमचे भितर चलता तितलेंय ताचें सगळें दवरूंक जाय. ताका तें भेटोवंक जाय आनी भेटयलें म्हणटच तें सगळें तो पुसून काडटा. कित्याक आमचे पासत तो मेलोलो आसा, ताणें आपलें रगत वारयल्लें आसा आनी आमकां तो आपल्या जिवितान उदीक आनी उदीक एकवटोन ताचे बरोबर जिवंक आमकां मदत करता. तर ह्या बलिदानांत आमचें जिवीत ताका सगळेंच समोर पळोवया. जशे भाशेन पाद्री पियोन आपलें भेटयलें, सायबीण मायन भेटयलें आनी सगळ्या सांत भक्तांनी भेटयलें तेच भाशेन आमी भेटोवया. आमेन.